to good bad things happen to good people, or sometimes ulta way बोलले तर good things happen to bad people. सो हे रिलेटेड टॉपिक असं आणि हे मनांतू संशय क्लियर जाल सिवाय हाची अंडरस्टँडिंग आयल सिवाय आध्यात्मिक जिवनांतू क्लॅरिटी घेऊन मुखार सुचे एक एक पंत आम्ही तांणी मागशेतात. सो हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आज आम्ही कंटिन्यू करूया. हे आयचे 5th सेशन. एक प्रार्थना करून मुखार सुया. तो पुरा जनाक हे सेशन वेलकम आसा. वीक डेजान तू इतले लेट जॉईन जावनूय तुम्ही हे सेशन्स अटेंड करता आसा ती. सो तुमकां हे किंचित रुपये सेव करचे भाग येता आसा ताजे खातीर धन्यवाद. एक एक प्रार्थना करून सेशन मुखार सुया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयज टॉपिक सेशनान तो स्ट्रेट आम्ही स्टार्ट करूया की कसं लायक हे म्हणटात पळय जगत हें तूं वायट जाता आसा न्ही चांग जेन्ना तूं वायट जाता आसा तशी आमकां दिसता म्हणून आमी. सो आमगे लायफाच केन्ना आमकां पुरा जेन्ना कसले कश्ट येता वता आसता तेन्ना हें एक अंडरस्टँडींग आमगे गीता थ्रूची डेवलप जाल्यार आमकां ते सहन करची की आमकां ते लायफान अशे प्रॉब्लेम्स फेस करचे देवाल देन ते एक शक्ती मेळच्या साध्य आसा. कसं जालें की आमी फुडल्या सेशनांत पळयलेलें की देवानं सांगिल्लें आसा दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. म्हळ्यार हें नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज की पुरा वस्तू टेम्पररी आसा आणि दुःखालय बाय म्हळ्यार कसं जे आमकां नाक जाल्ले आशिल्ले विशय जाता आसता पळयत एक एक गेल्यार आनीक येता आनीक गेल्यार आनीक येता म्हळ्यार कॉन्स्टंटली कसं नाही कोणी एक एडजस्टमेंट करता आसूं का आमी लायफान संसान विशयांत. आता तुम्ही आम्ही सेशन अटेंड करता अशा पुरो ती खंय बैसून अशा पुरो जाल्यार बसीन कडेन बसचे येतवे ना एडजस्टमेंट करपाची की मुखार म्हापशी वचका पांय एडजस्ट करता. फॅन घालून बसली जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळान शाक खाल्याची केस फास्ट करता मागीर हॉशींग खावचें सुरू केला पास स्लो करता. कॉन्स्टंटली कसं ना जे कसं नाही हेजी एक एडजस्टमेंट जाता सुका कसं नाही जाता आसता आनी आमकां मस्तपंता दिसता की अशें कसले जाता स्पेशली कसं नाही कष्टात सिच्युएशन आयल्यार आमगे लोट अशें कसले जालें बा म्हूण मना येता. एक काण आसा की एक बायल मनीशी बुद्धाले वता म्हणून आनी सांगता की म्हगेले चेडूं गेल्लें कसलेपणी कोर न्हू तूं आपास्तक जिवीत कोरका म्हूण. तेन्ना बुद्धा सांगता की जायता पळोवया कोरया जाल्यार ताचे पशी फुडें म्हगेले एक मागणी आसा रिक्वेस्ट आसा तें तूं करतरी मागीर तो विशय पळोवया म्हणून तुगेल्या चेडा जिवीत करचें जायता म्हणटा तें. ह्या गांवांत मस्त सकट घर आसा असल खंयची एक घरा दाखोवन तांदूळ घेवन यो खंय मरण जायनी तेन्ना तें हाडटरी मागीर हांव तें मुखार वयलें कसं म्हूण पळयता म्हूण. तशी ती बायल मनीशी वता जायत हांव कुडले घेवन येता म्हूण एक खडखड वतके आनीक खडखड वतके पुरा जनाल खडखड पडलेल्या री कोणी ना जे कोणी म्हणटात पळय तेंगेलें मृत्यू जालेलो आसता आनी ती निमगीता वता मागीर ती कळटा की बुद्धान तेगेल्या ते कसले सांगिल्लें की हे लायफाची नियमाची केश जाता आनी हांगा तूं कसं करूं जायना. सो हें एक आमी पळया ती की
आमकां दिसता पुरो की मस्त कश्ट आमगे लोटू येता जाल्यार पुरा अनेक रुपारी विंगड विंगड रुपारी पुरा जना कसने जे कसने प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार खंडित आनी तांतू कसने ना स्त्री पुरुष यंग ओल्ड खंयचे आयुरी खंयचे जर पुरा जनाल तांगेल एजा लेकारी तांगेल परिस्थितीन कसने जे कसने कश्ट आसता दुर्बळू दुडवाळू कसने खंयचे परिस्थिती असो पुरा जना तांगेल लेकारी कसने जे आसता आतां तेन्ना मागीर आमकां हें विचार पुरो की देवाक तर पुरा कोत्तसवे आनी खंय ताका मेगेल प्रॉब्लेम मात हांव विसरले की म्हणटात पळय की चार पांच जनाल मस्त इतले देवाला इतले जन पुरा जन निमगिता ती पुरा जनाल केलें ते इतले जनाल रश आसा खंय देव मेगेल विशय खंय विसरले की सो अशी दिसया पुरो की म्हणटा पळय की पण देवाल वयर विश्वास जो मेगेल विशय देवान कांय करनी म्हणून और अशी जावचे साथ दिस की म्हणटा एक विश्वासू उण जाता देवाल विशय करच्याक सूट बंद करता ती तो चार्ल्स डार्विन म्हणून आमी आमगेले सेशनांत ते डिस्कस केलेले कोण ते स्पोर्ट्स सायंटिस्ट तो नास्तीक आशिल्लो जाल्यार ते नास्तीक जाल्यार कशी तागेले सान एजारीची तागेले तो न्हिजावन चर्चांनी वता आशिल्लो जाल्यार सान एजारीची तागेले एक पूत आशिल्ली यंग एजार तो गेल्लो आनी ताचेन ताणें रियाक्शन दिलें मागीर आनी त्या रियाक्शनान ताणें म्हणटा पळय तो नास्तीक जालोलो आनी ताका दिसलें की देवान देव पुरा कंट्रोल करता जाल्यार मेगेल ओटी हें कसलें जालें मेगेल पुता ओटोशी कसलें जालें खंडीत देव म्हूण कोणी ना पूण अशी करून तो नास्तीक जालो म्हूण तो अशी एक पण ताजेर रियाक्शन आसता आनी एक पण ताजेर म्हणटात पळय कन्फ्युज्ड वे आसता ती एक फॅमिलीन मस्त म्हणटात पळय एक फॅमिलीन मस्त दुड्ड दिवन एक टिकेट आनी बूक केलें की वेकेशनार वचचे खातीर मस्त फुडल्या विशय मस्त फुडेच विशय आनी ते वेकेशनाक वचची पयशी एक दोन तीन दीस फुडें ते एक चार्टाक तांगेले कोण तो तांणी त्या फॅमिलीचे चेल्ड आसा ताका एक सुणी शकता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताजे निमित्त त्या टायमार ते 14 मस्त इंजेक्शन घेवका आनी 14 दिवस ते ताका उठोवच्याक वय जायना तशें अवस्था आशिल्ली ताका तांणी इतले पुरा ते घेवन ते टिकेटांनी घेवन खर्च केलेले ते दुड्ड गेले म्हूण दिसता ते मात मुखारसून कळटा तांणी ते वचचे शिप आशिल्लें ते तांणी टिकेट बूक केलेलें ते टायटानीक आशिल्लें आनी ते मुखार गोत्ता सांग पुराय जनाक टायटॅनीक आउट कशें जालें सो सुर्य अशें दिसलें की देवान आमगेलो अशी कसलें केल्लें म्हूण मागीर कळ्ळें की एक्चुली तांणी वचचें न्ही ते देवान केलें लायक तांगेले खातीर सो विंगड विंगड टायपाचे कन्फ्युज्ड रिएक्शन आशिल्लें आनी एक पण ग्रॅटिट्यूड रिएक्शन येता तुमी ते प्रेझेंटेशन ऐकल्यार फोटो पळयले आर्थर ॲश म्हणून तो 7 टाइम विंबल्डन चॅम्पियन आनी यंग एजारीची ताका कॅन्सरा डायग्नोसीस येवन ताका 5-6 म्हयने की ना चेड तो वर ना म्हूण तें जालेलें आनी तेन्ना ताणें एक लेटर बरयलेलें म्हूण अशें तें आज एक गुगल केल्यार तुमकां मेळटलें आर्थर ॲशान आनी पुराय जनाक तागेले विशय भारी म्हणटा तो ऑलरेडी क्रावड फेवरेट आशिल्लो तागेलो भारी स्वभाव चांग आशिल्लो आनी 7 टाइम्स विंबल्डन विन जालो म्हळ्यार तो एक भारी व्हड विशयची सो एकदम पॉप्युलर स्पोर्ट्स पर्सन आशिल्लो जाल्यार हे सिच्युएशनान तूं तो एक लेटर बरयत की म्हाका कांय कंप्लेन ना हांव ग्रॅटिट्यूड आसा म्हगेल्या लायफान तूं कसलें की म्हाका कितले सकट लायफान मेळ्ळा म्हूण ताणें सांगिल्लें की कितलें की म्हणटात पळय विंबल्डना पार्टिसिपेट करच्या खातीर वर्ल्ड ओवर 50 लाख जन टेनिस खेळटा ती म्हणून की एक पंता आनी तांतू दोकून कितले 5 लाख जन चिके प्रोफेशनल लेवलार वता ती सगळ्या वर्ल्डांतू आनी त्या 5 लाखांतू कितले गोतना म्हळ्यार पुरा टोर्नामेंट कितले की वर्स खेळ न्हू ते क्वॉलिफाय जावन आनी 50 जना जावं मेळचे पुरो विंबल्डना पार्टिसिपेट करचे तांतूय अमूक एक जावन दोग जन मात ते विंबल्डना फायनल ते पावतात हांव तसले ते फायनला पावन 7 टाइम चॅम्पियन जाला तेन्ना हांव देवा सांगलें मी की मेगेल ओट्टू हें कसलें जाता असं म्हणून हांव कसं केलें ना की इतले पुरा जना मते हांव सिलेक्ट जालो म्हणून तेन्ना आतां मागीर ओट्टू कसं की जालें ना तेन्ना हांव त्या वेळी सांगू जायना सो तशी ताणें लेटर बरयलेलें म्हणून आमी पळयत सो हें एक पॉयंट आशिल्लें सो आतां आमी पळयत की आमी हें भगवत गीतांतू डिटेलार वताना हे पुरा विशयांतू भगवत गीतांतू प्रायमरली आमी पळयत की 5 टॉपिक आसा म्हूण पळयत ईश्वर जीव प्रकृती काल आनी कर्म आतां आमी फुडें सेशनांत पळयल्यार आतां फुडेंच तीन सेशनांतू आमी पळय ना जाल्यार आमी तें 3 टॉपिक कवर केलेले म्हूण सांगयत की ईश्वरा विशीं पळयलें आमी देवाल विशय
की हू इज गॉड जीव हू एम आय आणि प्रकृतीचे आम्ही पळयलें की वन अँड मेनी गॉड्स की प्रकृती कशी करता. आज आम्ही ह्या विंगड दोन टॉपिक्स कव्हर करूया, काल आणि कर्म. प्रकृती काल कर्म हाचे विशीं आमी पळय. सो आता आमी पळयलेलें की देवान सांगिल्लें आशिल्लें की दुःखालय अशाश्वतम म्हणून. म्हळ्यार कसं नाही एक एक्झिस्ट जाता म्हळ्यार ताजें एक ऑपोजीट आहे कसं नाही एक्झिस्ट जाता म्हूण आसनो. म्हळ्यार दुःखालय अशाश्वतम आस म्हूण जाल्यार विंगड एक असें की आसचें पुर्ण कशें सुखालय शाश्वत जावन. म्हळ्यार असं म्हळ्यार खंडीत न्हू ताजे खातीर तें एक रिफ्लेक्शन न्हू. एक काणी आसा की एक एक राणीलें एक नेकलेस घेवन एक कायलो घेवन धांवन वता म्हणून सांगिल्लें तोंडा दवरून. आनी ते कुडले मागीर तें राय अनावन्स करता की तें नेकलेस कोणा मेळना ताचे खातीर ताका एवॉर्ड मेळटलें म्हणून. आनी कोणाक दिसता काय न्हंय तळ्यान तूं तें नेकलेस दिसता काय जाल्यार काडू वताना मेळना काय काडू वताना मेळना काय. मागीर पळयल्यार ते नेकलेसाचें रिफ्लेक्शन आशिल्लें तळ्यान रुखार. नेकलेस रुखार आशिल्लें ताचें रिफ्लेक्शन मात तळ्यार दिसता आशिल्लें आमून. सो मागीर कळटा की नेकलेस वयर आशिल्लें म्हणून. तशींच आमी पळयल्यार आनंद असं खंडित जाल्यार आमी ते रिफ्लेक्शनांत सोदूचे ट्राय करता आसत आनी मस्स कडेन आमगेल्या कश्टा मध्येन तो आमकां कशें की एक थोडें सुख मेळटा ताका आमी आनंद म्हूण लेखता ती. जाल्यार आमी पळयल्यार हें न्हिजोवन हें सगळें जगत तेंच पळय तें हार्डली एक स्मॉल पार्ट न्हिजोवन अशें सांगचें गेल्यार वन फोर्थ म्हूण येता. न्हिजोवन तें आध्यात्म हें संवसार म्हळ्यार पळय हें देवान केल्लें पुरा हें वन फोर्थय न्ही. आध्यात्मीक जगत आसा पळय तें थ्री फोर्थ आसा म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार इतलें सान पार्ट न्हिजोवन आध्यात्मीक जगत आनीक कितलीकी व्हड आसा ह्या संवसाराकीन. सो एक तें देवाल विशय आसा तें आध्यात्मीक जगत कसं म्हूण येता की तें पूर्ण रुपारी थंय एक शाश्वत जावन आशिल्लें आनंद प्राप्त करचें जाता. सो आतां आमी आत्मा विशय डिस्कस केलेलें हू एम आय जाल्यार हें खंय दोकून आयलां आसचें पुरो आनी हें प्रकृती कसो न्ही हें संवसार कसले केलेलें म्हणून पळयत. सो आतां आमी पळयत की न्हिजावन आमी पळयल्यार की आमी एक लेखार पळयल्यार पुरा जेन्ना आमी एट सम पॉयंट ऑफ टायम आमी देवाले अंश आनी देवालो तोची आध्यात्मीक जगतांत आशिल्ली जाल्यार खंयकी आमकां एक फिलींग आयिल्लें की आमी सेपरेटली वचूं का आमकां एन्जॉय जावका तशें कशें की एक फिलींग आयिल्लें ताका आमी स्वल्प जन देवान हें संवसार म्हूण क्रिएट करून दिल्लें थंय आमी राबयता. आतां संवसाराचे म्हळ्यार देवान हें क्रिएट केल्लें कशी एक कशी एक खंयचे एक देशांत पळोवं येता की एक नवें सिटी प्लॅनिंग करता ती तेन्ना कशी ते पुरा एक विशय क्रिएट करता ती तशींची आतां फक्त आतां तुमकां कशी ओपनली सेशनान निमगेल्यार की एक नवें शहर बांदूका जाल्यार सरकारान गव्हर्मेंटान तातूंत कसन कसन तांणी प्लॅनिंग करतलीं ती तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूं येता एक 2 मिनिट्स दिता हें सेशन ओपन जाता की आमकां एक सिटी प्लॅनिंग म्हूण आसता न्हू. सो एक गव्हर्मेंटान लिखलें की हा ह्या अमूक स्टेटान तूं एक नवें सिटी प्लॅनिंग करता म्हणून स्टार्टींग दोकूनच म्हळ्यार ते जाग्यार कांय ना जाल्यार आतां डेव्हलपमेंट जावंक जाल्यार मस्त सिटीज जावंक. सो आनीक एक सिटी प्लॅनिंग करता तसल्यार कसन कसन गव्हर्मेंट प्लॅन करतले त्या सिटीजांत कसन कसन त्या व्यवस्था जावका म्हणून तुमगे लेकार प्लॅन करूया सांगया ती चॅट बॉक्सार टायप करूं. एक सिटीचें निर्माण करता म्हूण जाल्यार जेन्ना करेक्ट उदकाची वेवस्था करता करेक्ट इंजिनियर जावन डिस्कशन करता की कसन कसन करूं असं कसं म्हळ्यार करेक्ट चांग वातावरण म्हळ्यार पोल्युशन उण आसचें रोड्स जावका ती करेक्ट चांग रोड नासल्यार सिटी भितर हेकड तेकड वचची कशी इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट पावर पुरा जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा कसं उदका विशय पुरा हें पुरा इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट असें पुरा मस्त सकट विशय गव्हर्मेंटाक प्लॅन करचा पडटा. आनी पुरा कसं बेसीक निड्स जावका त्या पुरा एक म्हळ्यार जेन्ना इतली राबची म्हळ्यार ते वेवस्था जावका वयना जेवणाचें अरेंजमेंट फूड डिस्ट्रिब्युशन खंय दोकून येतलें खंय मार्केट्स जातलें पुरा नियम रुल्स अँड रेग्युलेशन्स स्थापन करता त्यांनी की सिटी राबतले जेन्ना कसं रुल्स फॉलो करता वेदरा विशीं थिंक करता की कशी तें पुरा वेदरा लेकार कशी अरेंजमेंट करूं येता लॉ अँड ऑर्डर सिक्युरिटी
पुरा जनरल हेल्थ चांग म्हळ्यार हॉस्पिटल्स हे तसले पुरा अरेंजमेंट करपा पडटलें पळय. सो मेनी थिंग्स आर देर की एक स्कूल्स कितले सकयल विशय आमकां एक गव्हर्मेंटा पळोवका हें करता जाल्यार आमी पळयत की एक सिटी करताना एक सिटी प्लॅनिंगांत तुम्ही पळयत की जनरली एक व्हड जेल वय करता ती. आतां जेल आनी तितले दुड्ड घालची कसं म्हण आतां बॉम्बेन तूं पळयल्यार आर्थर रेड जेल म्हूण आसा सिटीचे मध्येंत आसता तें न्हिजावन ते जेलाच ते प्रॉपर्टी व्हॅल्यू पळयल्यार म्हाका वतना हजारो क्रोर आसचे पुरो तितले व्हड फॅसिलिटी सिटी भितर थंय जावं कमर्शियल कोण बिल्डींग बांदिल्यार जाल्यार ही जेल कसले बांदिता ती नवें सिटी निर्माण करता आनी कोणी क्रायम करनी न्हय जाल्यार आमकां गोत्त आसा की गव्हर्मेंटाक गोत्त आसा की इतले पुरा नागरीक आसतना तातूंत कोणीय ना जे कोणी कसं एक क्रिमिनल्स आसतलीं ती कोणी ना जे कसं एक वायट करतलीं ताका जेलाची वेवस्था वय स्टार्टींग दोकून करता बाकी पुरा विशय वय. तशींच आमी पळयत की देवान कोणाक देवाला अधीन जावन म्हणटात पळय विंगड जावन राबूंक आशिल्ले देवाल सेवे देखून कोण भायर आयलीं ती तांगेले खातीर देवान हें सेपरेट फॅसिलिटी केल्या म्हूण आनी हे फॅसिलिटी कशी एक जेलाची इनचार्ज एक जेलर आसता न्हय तशी हें एक फॅसिलिटी दुर्ग म्हणलां आनी ह्या फॅसिलिटीची इन्चार्ज कोण दुर्गा देवी. सो हे संवसाराचे आमगेले आराध्य जावन आशिल्ली ती दुर्गा देवी आसा कोण हे सगळ्यांची म्हणटात पळय सगळ्या संवसाराची इन्चार्ज त्यांची. आनी जेलांत तूं भार एक फॅसिलिटीज आसता की हां तातूंत चिके दुख्ख आसता अशें कांय म्हणटात पळय पुरा फॅसिलिटी आसना म्हूण आसना जेलांत. इनफॅक्ट जेल कसं करचें की एक तर कसं वायट कोणी केलां जाल्यार तांगे खातीर पनिशमेंट आनी कोणाक इम्प्रूव जावका जाल्यार बी आतां कोणी क्रिमिनल आसचे पुरो ताका चान्स वय दितात तांणी कसं एफर्ट घालून चांग बिहेवियर दाखयल्यार तांकां बेगी वय सोडटा ती मे बी तांकां जेल टर्म मेळना अशें पुरो 5 वर्सां खातीर जाल्यार ताणें एक्सेप्शनल बिहेवियर दाखयलें बारीक कसन जेलांत कसो रुल्स फॉलो करता आनी तांणी पळयलें की हो मस्त इम्प्रूव जाला ताका बेगी वय सोडचें पुरो ती करेक्ट. तशींच हें आमी पळयत आमगेले संवसाराच्या जेलांत आमी त्या लास्ट टायम पळयलें 3 तापत्रय एसएचची तशींच हें दुर्गादेवी हें संवसार म्हळ्यार आमगेले म्हणटात पळय एकदम हायटेक जेल म्हूण येता एक लेखारी की हायटेक जेल म्हळ्यार सादारण मट्टा तूं कसं नॉर्मली जेलांत तूं भायर वचना पुरा तें लोखंडाचे बागेलं आसता जाल्यार आमगेलो संवसार म्हळ्यार कसं लोखंडा बागेलं न्ही जावन जाल्यार ते दुर्गा देवी शक्ती अशी की कोणी हें जेला देखून भायर वचचें जायना. सो एक प्रकारार मस्त लेखार एक पंथा म्हूण येता ही डिफिकल्टीज आसची म्हूण सांगयत कशी हे संवसाराचे एक पंथ अशें एग्जाम्पल दिता एक एग्जाम्पल की एक मनुष्य वाघा देखून धांवन वता आशिल्ले वाघ तेगेले म्हाका धांवता आशिल्ले टायगर धांवता 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 तो एक पर्वताचे एंडार येवन थंय देखून तो पडलो म्हणून कसं की वाघ म्हाका थकू थकू पडटाना ताणें एक घेल्ल धरलो रुखाचो आनी तो गुपणी तो वांचून व्हरलो वयर देखून पळयल्यार वाघ पळय दिसता आसके जाल्यार वाघा ते थंय पावचें जायना मात तो कसो पळयता तोगू पळयताना तोगू एक तळी आसा खंय आनी ताजे भितर एक क्रोकोडायल म्हणटात पळय तें तोंड आंकून बसलां की ताणें पडलें हांव खावेत म्हूण तें कसं एक कश्ट वयर वाग तोगू क्रोकोडायल आनी ते गेल्ल्यार पळयल्यार दोग जन विंदूर आसात की रॅट्स एक काळो विंदूर आनी एक धवो विंदूर ते गेल्ल्यार चेपता आसत की ताणें म्हळ्यार स्वल्प वेळान ते गेल्ले कुडकी जाल्यार आनी तो तोकू पडटा आनी हें पुरा जेत्ता आसतना मस्त सकट मुवा मूस येवन पुरा तोंडा चेपतात की जाल्यार कसन एक प्रकार वयर वाग तो क्रोकोडायल गेल्ल्या लांबला गेल्ल्याक विंदूर चेपता आनी पुरा मोवा मूस येवन चेपता हें पुरा जेत्ताना थंयची वयर चिक्के गेल्ल्या लागीं ते मोवा मूस बांदितात पळय ते बी हायव ते आशिल्ले आनी तांत देखून एक म्हणटात पळय एक ड्रॉप एक बोट्टू ताचे मोवाचे तोंडार पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताका सामकी खुशी जाता थोडेंची सो हें एक म्हणटात पळय एक पंथ अशी हें ग्राफीक एग्जाम्पल आसा एकदम जाल्यार अशींच म्हळ्यार संवसारांत कशें आसता म्हूण एक पंथ कसं जाल्यार की आमी पळयत ते टायगर म्हळ्यार खंयची म्हापशी धांवन येता तशी पळय ते टायमा म्हणकेची म्हूण टायम आमगेले म्हापशी धांवता आसा तो तें क्रोकोडायल आशिल्लें ते डेथ मृत्यू म्हणकेची तो पळयल्यार मेळटा आनी ते हांव सांगी पळय धवे आनी एक काळेंची विंदूर रॅट आसा ते चापता आसा ते दिवस आनी रात्री
दिवस आणि रात्री करून आमगेलें आयुश्य उण जाता आसा आनी ते पुरा मोआ मोस येवन चापतात पळय तें कसं नाही पुरे लायफांत कश्ट आसता पळय त्या लेक्कारी आनी हें पुरा जाता ना मतेंत आमकां सामकी एक खुशी जाता म्हळ्यार तें एक ड्रॉप आमकां पडटा पळय मोव आमगेल्या तोंडा पडल्या म्हणकेची आणि ताची मागशी आमी हें इतलें पुरा सहन करून घेता आसा ती आणि दुर्गा देवीला पळयल्यार तिगेल्या हातांत त्रिशूल आसता ते त्रिशूल ते तापत्रयाचे प्रतीक 3 नमुन्याचे आदी दैविक आदी भौतिक आदी आध्यात्मिक म्हळ्यार त्या प्रकार चलेरीची त्रिशूलाचे ही धरलेली धारण केलेली ती दुर्गा देवी तिगेल दुर्गा देवी तिची राधा तिची लक्ष्मी सो आमी पळयत की कोण क्वॉलिफाय जाता ती देवाल भक्ती करून तांकां जेलांतून भायर वचचें मेळटा कसले की आतां आमी पळयत खंय एक गुर्त नातील कडेन गेल्यार ते सिक्युरिटी गार्ड जो कोण इन्चार्ज आसता सिक्युरिटी तो भितर सोडचना वच्चेक जाल्यारीची कोणी क्वॉलिफाईड पर्सन असल्यार वय वय गुर्तस तुगेल गुर्तस ते भितर वच्चे सोडटलींची तशींची हें म्हणटात पळय हें एक स्टार्टिंग पॉयंट आसता आमगे लायफांतू आनी ह्यांची भगवद्गीता आमगे शास्त्र एड्रेस करता की हें क्वेश्चन आयल सिवाय आमगे मनुष्य जन्माचें आमगेलें स्टार्टिंग जायनी हें क्वेश्चन आमगेलें मन येवं का की हें कश्ट कसले येता हें लायफाचे मुखार कसं नसं हें पुरा अशाश्वत जावन आशिल्ल्या विशयां देखून आमकां भायर येवचें जाता हें मरण हें पुरा इतलें सकयल पुरा म्हणटात पळय कश्ट आसा निरानंद म्हणटात पळय हें पुरा हातूंत देखून भायर येवचें साध्य आसा की असल पुरा क्वेश्चन आमगेले आयल सिता तेंची वेदांत सुद्दां ते स्टेटमेंट आसा अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा आमी पळयता ती की आमगेलें हें नॉर्मल लायफा देखून कसलें मुखार सून कसलें आसव्या विशयी आमी मनावर तसलें म्हूण हें आमगेलें एक स्टार्टिंग पॉयंट जाता म्हणून त्या लेकार आमी पळयत सो नेक्स्ट आतां आमी पळोवपा जाल्यार आतां ह्यांच पॉयंट कंटिन्यू करपा जाल्यार आमी पळयत की आनीक एक एग्जाम्पल आमी घेवया देवान सांगता की एक कोणके एक दुडवाल मनुष्य आसा एकदम धनवान तागेले दोग जन हें एक्चुली बायबला देखून एक स्टोरी येता प्रॉडिगल सन म्हणून तातूंत एकलो भार एक लढाई करता के बापसूले आनी सांगता की म्हाका तुमगेर उतरावचें नाका हें नाका तें नाका म्हाका कसलें नाका पूण म्हाका मेगेल शहराच दुड्ड दियात हांव घेवन वता तुमगेलो रावचें नाका ताका मस्त मना वर्स तशी करता ती जाल्यार तो आयकना आनी हांव तागेल शहरात कशें की दुड्ड घेवन तागेल्या बापसूल्या तो फॅमिली देखून सेपरेट जावन वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार सून ताका पुरो वायट अभ्यास सुरू जाता कशें की रॉंग बिझनसा वता तागेले पुरो दुड्ड वता अशी अवस्था जाता की तागेल्या खावच्या पिवच्याक वय कांय ना न्ही जेवन तो होड घराचो जाल्यार ताका आवज बापसूल्या पुरा लढायांनी कोरून आयला आतां वच्चें जातलें ताका कसं पुणी कोण व्याप्ती सोदुका न्हू फायनली तागेले अवस्था अशी जाता खंय की एक म्हणटात पळय ते डुकरा पोसूचे जाग आसा पळय थंय कामां लागता खंय तो कसं पुणी खावच्या पिवच्या जावका वय न्हू आनी कसं ताणें तशी लायफान कसं प्रयास करून तो क्वॉलिफाय जायनी असल जागेर काम करता म्हूण सांगिल्लें आसा असल अवस्था की डुकरान खंय राबचें थंय ताणें राबचें खंय आनी कसं पुणी खावचें म्हूण असल अवस्था हा मागीर ताका इतलें पुरो जावन ताका तें सहन करचें जाता तसली परिस्थिती ओड घरा दखून नव्हतो आनी तसलें आसतना तो वचून बापसू कशी कोणी कोण वचचें मेळटा म्हूण ताका दिसता की हांव इतलें पुरो लढाय कसं उत्तर उलोवन आयलो तांणी म्हाका घेतली मॅम जाल्यार ताणें आयले सीता बापूस तें कांय पुरो विसरता के यो चाइल्ड आसो पूण जाल्यार कसं आसो तूं आतां आमगे लोटयून राब आतां पचंदायेर राबुया आम सो तशींच देव आमकां खंयच्या विशयार आमी देवा विसरलीं अशें पुरो ती देवा देखून धूर घेवन अशें पुरो ती मस्त काळ जावन अशें पुरो आमी कसं पुणी कोत्त सुनी चुकून पळोवन अशें पुरो ती जाल्यार देवाल मन अशी आसता की कसलें आमी तागेले चेडुवची केन्नाय तो आमकां सोडून घालना आनी कसलें आमकां तें सेपरेशन जावचें येता कसलें की आमकां देवा सोडून एन्जॉय करपाक आशिल्लें आनी आमकां देव जावंक आशिल्लें तसली ती भावना आयली भगवद्गीतेन तसलो श्लोक इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत देवान सांगचें आसा अर्जुनाक सर्वभूतांनी सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपम की इच्छा द्वेष द्वंद्वांतू पोणू सम्मोहम जावन आमी हे जगत्या येवन पावता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो मात आमकां दिसच्या पुरो की आमी देवाला अधीन जावन आसल्यार आमकां
बेटर जातलें आमगे परिस्थिती खंडिताची. ताचे एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार आतां खंयचे एक गाडी चलयतलो असो ड्रायव्हर आनी तो तागेले मालकाल सेव करता आनी आमी पळयता तो सेम कारार बसता ते सेम तसले लायक सीट असेल कारांत मेळटा त्यांचे एअर कंडिशनिंग मेळचे पुरो ताका. तशींची आमी केन्ना देवाल वटू सेवक जावन देवाल अधीन आसता आमकां खंय जावक आशिल्लें त्या विशयी देव दिता म्हूण जाल्यार आमी इन्सिस्ट केल्यार देव आमगे खातीर कसलेपणी फेसिलिटी कोण दिता खंय आमी ताका विसरूनय जीवन करीत. आतां कशी आमकां देवाक गोत्त आसा की आमी तागेले सान अंश मात आमकां देव जावं म्हूण दिसल्यार ते सात्यस्व ना जाल्यार देव आमगेली मस्त तीव्र इच्छा आसा की देवा सोड आमकां कोरता तेन्ना देव आमकां सांग की म्हणटात पळय खेळू दिता म्हणटात पळय जाय तर करी म्हूण कसलें की देव आमगेले शुभचिंतक न्हू आमी मनान कशें आमगेली इच्छा आसा तशें जाता. कशी एक पंत आमी पळयता की सान चेडूं स्पेशली कोणी चली चेडूं आसल्यार ती पळयता की तेगे चली कोणीय आसा पुरो की हांव कशें की रांदप करता आसा पुरो आयदन ताकाय दिसता पुरो की म्हाकाय रांदप करता कुकिंग करता म्हणून आतां बदच ते करू सोडयत वे अग्नी आसा कसं पेस्कत्य आसा हें पुरो ताका आवज बापूस कसं करता ती ते सान एक किचन सेट हाडून दिता ती सान एक प्लास्टिकाचें तातूंत फट्टी गॅस आसा फट्टी प्लेट आसा ती फट्टी पुरा पेस्कत्य आसा आनी फट्टी पुरा कसं पुरा खेळचें सामान आसा आनी ते चेडूं मागीर ताचेर खेळटा तशींच आमकांची देवाल म्हणके जावन कंट्रोलर जावन आमकां तें करता म्हूण जाल्यार देव सांगता जाय तर तुगेली इच्छा आसल्यार देव आमकां संवसाराक घालता आनी कशी ते सांज चेडूं लेखता पळय की ती वय करता आसा म्हूण रांदप तशी देव सांगता जाय तर तुकाय दिसका जाल्यार की तूंच करता पुराव म्हणून ह्या संवसाराक घालता देव आनी आमी त्या लेकार ते विचार वय आमी तशी करतात जाल्यार आमकां ते देवाक इमिटेट करचें जायना म्हूण पळयत. सो अशी आमी पळयत की आमगेल्याक म्हणटात पळय प्रिती करचें एक कॅपॅसिटी आनी प्रिती करचें घेवची कॅपॅसिटी दोन्ही लिमिटेड आसा. आतां आमी पळयत देवाक तशें कांय लिमिटेशन ना. आतां आमी पळयत की व्हडलो फिल्म स्टार हे आनी आसता ती तांकां मस्त सकट फॅन्स तांगेली मातशी प्रितीन येता ती जाल्यार मस्तपण ता पळयत आमी की तांकां कोप येता म्हळ्यार तांकां नाका जालें तें इतले जणांक मातशें पडचें कॅपॅसिटी ना. आमकां परस्पर जावन ते रेसिप्रोकेट करची कॅपॅसिटी ना. आतां पकडे आमी पळयत आमगेलें कसं एक बर्थडे जावं कसं नासल्यार एक 50 जणांनी व्हॉट्सॅपार बर्थडे विश केल्यार आमकां ते कॅपॅसिटी ना 50 जाणां आपस रिस्पॉन्ड करच्याक म्हळ्यार कितले जाणां जाल्यार सांगचें म्हूण देव तशी न्ही कितले हें अनंत जावन आशिल्ली जीव आसा ती देवाल अंश आनी देवान कोणीय एक प्रितीपूर्वक देवाल नामस्मरण केल्यार देव ताका रिस्पॉन्ड करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक पॉयंट आसा. मागीर आतां आमी संवसारांत येताना विंगड विंगड पुरा जल्मांत येतात विंगड विंगड घरांत येतात ती विंगड विंगड परिस्थिती आसता कशी आमी पळयता की जेलांतू आमी गेल्यार जेलाचे एक युनिफॉर्म आसता तशींच आमी संवसारांत आयल्यार आनी म्हणटात पळय आमकांय हांगा एक युनिफॉर्म मेळटा आनी ते युनिफॉर्म म्हळ्यार 84 लाख 84 लाख टायप ऑफ स्पिशीज आसा ती म्हूण एक्वॅटिक्स आसा उदकांत आशिल्ली 9 लक्ष आसात पुरा शास्त्रांत दिलेलें आसा हें सायन्सान तूं तांकां आनी काडच्याक कितले वर्स कटल्यान लागचे पुरो झाड 20 लक्ष नमुने आसताय रेप्टायल्स 11 लक्ष बर्ड्स पक्षी 10 लक्ष पशु 30 लक्ष आणि मनुष्य 4 लक्षाचे टाईप असत की तुम्ही लेखचे पुरो मनुष्य कोण 4 लक्ष कसं नाही हे मनुष्य म्हळ्यार पळोवचेक म्हळ्यार एक मनशा 4 हात एक मनशा 2 हात तसले टाईप म्हणचे न्ही हे चेतना शक्ती म्हणचे आम्ही पळयत मनशांतूय पळयत की अशी आसा ती की रान्ना राबता ती पशु मणके असत तांकां मनुष्य जन्म मेळना वय जाल्यार पशु मणके आसत आणि त्यांचे आमी पळयत विंगड विंगड लेखतर सो हे थिंकींग आसा पळय कॉन्शियसनेस चेतना शक्ती तें 4 लक्ष आसा म्हळ्यार हे 84 लाख स्पिशीज म्हणटात पळय ते कॉन्शियसनेसा लेवल लेकर फिजिकल लेवल लेकर न्ही फिजिकल लेवल लेकर कितले आसचे पुरो जाल्यार कॉन्शियसनेस लेवल लेकर हे इतले नमुने वरायटी आसा म्हणून सांगिल्लें आसा आनी कसं कसं एक इच्छा आसा पळय पुरा जनाले त्या लेकार देवान ते इच्छा करून दवरलेले आसा म्हणून कॉन्शियसनेसाचे म्हळ्यार हे पुरा म्हणटात पळय हे ऑलरेडी प्री डिसायडेड आसा कोणाला कसली इच्छा आसा त्या लेकार ताका जन्म मेळटा म्हूण पळयता
म्हळ्यार एक सान एक म्हणटा पळय खंयचे एक बॅक्टेरिया जावं ते करून ब्रह्मदेव ते असो आमी मदेंत तशें पुरो भुमींतू जाल्यार आमी पळयत आमगेले चेतना शक्ती लेखाल आमगे डिझायर जाले कारी आमकां हे एक नमुने देह शरीर मेळटा आनी ते विंगड योनीन पळयल्यार ते एक्सप्रेस वे ऑफ मनकेची म्हूण सांगीन पळय आनी वता आसता ती एक योनी देखून आनीक योनी मुखावेल योनीन मुखावेल योनीक वता आसता ती जाल्यार मनुश्य जीवन मात खंय की आमकां चॉयसीस आमी हेकडे वचयत तेकडे वचयत आनी आमी केन्ना ह्या विशयी आमकां कळटा आनी आमचे आध्यात्मीक रुपार हे आमकां ज्ञान प्राप्त जाता त्यात आमी रायट चॉयसीस करून लायफान तूं मुखार सूं येता म्हणून ते आमी एग्जाम्पल पळयत नेक्स्ट पॉयंट आमी हे पळयत की हे प्रकृतीन तस पळय आमकां जेलांत कशी चेन घालले अशें पुरो आमकां हे इनविजिबल चेन आसा आनी हे इनविजिबल चेन म्हळ्यार हे दुर्गा देविले 3 गुण म्हणून 3 गुण सत्व रजस तम देवान सांगचे आसा की पुरुष प्रकृती स्तो ही भुंक्ते प्रकृती जना गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनी जन्मसू म्हणून म्हळ्यार सात्विक गुण राजसिक गुण तामसिक गुण त्या लेखारी हे प्रवृत्ती आसा म्हणून आता आमी पळयत एका परिवारांतू रावण विभीषण कुंभकर्ण जालेली ती तांतू आमी पळयत की विभीषण सत्व न्ही तो तर देवाल भक्त आशिल्लो शुद्ध सत्व म्हूण येता जाल्यार सात्वीक आशिल्लो रावण पळयत राजसीक आशिल्ले आनी कुंभकर्ण पळयत तो ते श्रापीत जावन तो एकदम तागेले तामसीक स्वभाव आशिल्लो केन्ना न्हिदून आशिल्लो सो आमी पळयत हे गुणा प्रभावा लेखारी रजो गुण समज हे आमी हे संवसारांत कार्य करता आसता ती सो सात्वीक जावन आसल्यार एक एक सेन्स ऑफ हॅपीनेस आसता म्हणटात पळय कोणी एक सात्वीक जावन असल्यार पळयलें ते आमी तांकां पळयलें तांणी एक चिके शांत स्वभावार आसता ती चिके खुशेर आसता ती जाल्यारीच आमी पळयत की खंयचे आसूं हे गुणान तूं संबंदीत जावन हे संवसार आस म्हळ्यार बांदून वता ती सात्वीक म्हळ्यार भांगराची भांगरा चेनान आमकां बांदिल्ला ना राजसीक म्हळ्यार लोखंडाचे असो तशी एक प्रकारारी म्हूण येता म्हणून आनी देवान हे भगवत तूं तामसीक राजसीक सात्वीक प्रभाव हाची अध्यायू आसा खंयच्यान तो आमी पळयत की पुरा नमुने कशी एक मनशाल स्वभाव आसता हे गुणा निमित्त खंयची एक मनशान कसं नमुने खाण खाता ती खंयच्या नमुन्याची खंयच्या विशयान तूं तांकां आकर्शण जाता ह्या पुरा विशय भगवत गीतांत तूं पळयत आमी ह्या पुरा विशय दिलेलो आसा आनी आमी पळयत की अशी मात न्ही की हो अशी आमी सांगयत की हो मनुष्य सात्वीक हो मनुष्य राजसीक आमी दिवसा वळारी पळयत की सकाळ देखून रात्री जातानाची एक प्रकार एक मनशाल स्वभाव चेंज जावचे पुरो सकाळ नासतना सात्वीक अशें पुरो दनपार म्हणटा ते बिझनेसाचे प्रोफेशन आसतना तागे पुरा राजसीक गुण भायर येवचे पुरो रात्री आनी एकदम टायर्ड आसतना तामसीक जावन निद्रा येवचे पुरो सो आमी पळयत की ह्या पुरा गुण चेंज जाता आसता आनी हे गुणा प्रभावारी आमकां संवसारांत आमी म्हणटात पळय बंधनांत तूं मुखार सरता आसता ती तें संवसाराचें कॅल्क्युलेशन पळयल्यार हें आमी अशी इंटरेस्टिंग अशें हें मॅथ्स पळयत की आतां आमी पळयत की आतां आमी कलियुगांत आसा ती म्हूण पळयत आनी हे कलियुगाच 5,000 वर्स मात जालना जाल्यार शास्त्रांत सांगिल्लें आसा हे कलियुगाची लेंथ 4,32,000 इयर्स म्हणून ताजे डबल द्वापर युग ताजे 3 वांट्यान त्रेता युग ताजे 4 वांट्यान सतयुग म्हळ्यार कितले की हे पुरा हे युग 4 युग ऍड केल्यार ते एक दिव्य युग और महायुग म्हणटात हे एक हे पुरा ऍड केले तशींची हे कितले की 71 महायुग जाल सिता एक मनवंतर जाता आणि एक मनवंतर आणि अनेक मनवंतरामध्ये एक संध्या काल असा म्हणून पळयत तसं 14 मनवंतर जाल सिता ब्रह्मालय एक दिवस के म्हळ्यार 1000 महायुग साधारण म्हणटा जाताना ते ब्रह्माल 12 घंटे म्हूण येता सो पळयत की ब्रह्माल 12 घंटे म्हळ्यार कितलो व्हड आसा म्हूण आनी ब्रह्माल 12 घंटे जाल्यार सुद्दां साधारण म्हणटा एक पार्शियल प्रलय जाता म्हूण सांगिल्लें आसा तितले व्हड ब्रह्माल रात्री वयसा आनी तो ब्रह्मू तसल म्हणटात पळय 360 डेज तागेले 360 नायट्स आसा ब्रह्माल तसल तो 100 वर्स ते ब्रह्माले जीवन आसा म्हूण सांगितलं
म्हळ्यार आमी पळयत हे कलियुग 4,32,000 इयर्स, ताजे डबल 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 जावन ते एक महायुग, महायुगाचे कितले की मन्वंतराचे कितले की कॅल्क्युलेशन जाल्यार ते एक 12 घंटे मात ब्रह्माले. आनी हो पुरा पडी एंडात व्हड विशय म्हळ्यार हे ब्रह्माल 100 वर्सांच टाइम आसा पळय. आमकां ते आतां कॅल्क्युलेशन मनाक वचचें आसना, कसले आमगे कलियुग 4,32,000 इयर्स वता म्हणल्यार आमगेले मना वचचें आसना. सो हे म्हाका मुखार वेल कॅल्क्युलेशन तें कसं म्हणून कळना, तें तशें जातलें जाल्यार हें सगळें ब्रह्माल 100 वर्स आसा पळय, ते महाविष्णून एक श्वास टाइम के म्हळ्यार महाविष्णू केन्ना श्वास सोडता तेन्ना तागेलें पुरा म्हणटात पळय आंगा दोखून हें पुरा ब्रह्मांड दिसता म्हूण. आनी तो केन्ना श्वास भितर घेता एक ब्रिदींग टाइम आनी एक ब्रिदींग इन, तेन्ना ते ब्रह्माल 100 वर्स म्हणून महाविष्णू ते एक श्वास घेवचे टाइम. म्हणजे ह्या पुरा आमकां कल्पना करचें जायना. हें पुरा हो विशय देवाल महानता कसं न्हय हें पुरा आमकां कळिना. कसं लायक आतां मॉडर्न सायन्सा पळयत कोणागेले कसं न्हय आन्सर्स ना एक्चुली. पुरा जेन तांगेले खरी थियरीज करून ऑफकोर्स तांणी एकदम इंटेलिजंट जन जाल्यार अल्टिमेटली कसं लिमिट आसा कोण कसं न्हय कोणाक कळना. जाल्यार हें पुरा क्लियरली आमगे शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. प्रभवंती अगामी रात्री आगमे प्रळयंती. रात्री फाल्ली जाताना देवान श्वास भितर घेताना भायर घेताना प्रलय जाता म्हणून. आनी कशी एक एक माजर अशें पुरो कॅट कशी चार्डाक तिगेल चार्डा धरताना ते कांय एक प्रोटेक्शन जाता जाल्यार त्यांची एक विंद्रा जो राटा धरताना ताका मरण दिसता म्हणून सांगित. तशींच आमी पळयत कोण देवाल वयर भक्ती करता ती ते काला प्रभाव म्हळ्यार देव तांगेलें रक्षण करता. आनी मात कोणाक हो विशय कळना तांगेले खातीर ते मृत्यू रुपारी तांणी तांणी पावता ती म्हूण सांगीत. सो हे इतले एक प्रकाराचे आमी हे सृश्टी पळयता परफेक्ट टायमार केन्ना सन मून म्हणटात पळय सूर्योदय जाता चंद्रोदय जाता इतलें पुरा परफेक्ट हें कॅल्क्युलेशन आसा. आतां आमी सांगिल्लें पळय युगाचें हें पुरा कॅल्क्युलेशन आमगे पंचांगा लेखारीची आमी पळयता मुखारसून तें वता पूण हें पुरा आमगे शास्त्र सांगिल्लें आसा हें टायमाचें हें डेफिनेशन हें पुरो. आमी आयची टॉपिकार येवया मेन की हें कर्माचें आनी आमगे हें बॅकग्रावंड इन्फॉर्मेशन कळटरी कशी सृश्टींत येता ती आमी पळयलें आतां की सृश्टींत कशी येता ती तें आमकां दिसता पुरो की म्हणटात पळय एक एक जन युनिकली आसा जल्मा येताना भारी एक रिच फॅमिली येता ती एक जन एक सांज चार्डान कसन केलें ना की तो एक खंयची एक म्हणटात पळय दुर्बळ जर घडकड आयलो देव इतलें निर्दयी आसता की इतलें सांज दुखून कसन कश्ट आसा म्हूण. हें टॉपिकार नांव एक्चुली एक बुकार दुखून आयलें हॅरोल्ड कुश्टर म्हणून एक आशिल्लो तागेले चार्डाक 13 इयर ओल्ड चार्ल्ड आशिल्लो तागेलो ते प्रोजिरिया म्हणून एक डिजीज आसा म्हळ्यार तांगेले एज वेगळी जाता सान आसतनाच तांणी म्हणटात पळय मांतारसी जाता सो त्यार वर्सारी तो चेडूं ते प्रोजिरिया निमित्त मांतारसी जावन तागेले देहांत जाल्लें ताकाची ताण तें बरयलें तें बूक वाय वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून. सो आतां भगवत गीताचं अंडरस्टँडिंग कसं ह्या विशयान तूं आमी आतां नेक्स्ट फ्यू मिनिट्सा खातीर पळोवया. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय. देव सांगता की हांव कोणाले खातीर पार्शल ना म्हणून. कशी एक जज पनिश करता म्हणटा पळय तो कोण क्रिमिनल ताका कोतसवे जाल्यार रुल्जार रियाक लेक्का लेखारी कोणाक 1 म्हयन्या जेल मेळटा कोणाक 5 वर्सांच मेळटा. तशींची परमात्मा पुरा जनालांत आसा एक सान कीड असो डुक्कर असो मनुष्य असो परमात्मा जावन तो जिवात्मा उठू सदैव आसा म्हणून. आनी ते कसन ते पुरा जिवात्माले हे संवसारांत तूं कसने पूण कार्य येता आसा तेंच देवान प्रभावाचे तीन त्रिगुणामयी शक्ती आनी ते कालाच प्रभावारी ते मुखार सुद्दां आसा. सो देव कोणाले खातीर पार्शल ना और कसले कोणाले हे ना पुरा जन तांगेलें कर्मा लेखार तांगेलें जीवन मुखार सुद्दां आसा म्हणून. सो आतां आमी ह्या टायमार अशें आतां एक पळयत की आतां आमी येतलो तें कसन ते पॉयंट्स डिस्कस केलेले लॉजिकल मॅनरारी सो आमकां तें एक मना वस्तूश जातलें. सो आतां आमी पळयत की आमी खंयची क्वेश्चन सुरू पळय हू एम आय आमी कोण आमी आतू आमगे निजान म्हळ्यार आमी तें पॉयंटार आयलीं ती की आमी देहा दुखून परे जावन आसा ती आमगे भितर तें आत्म आसा खंयचे आमगे भितर निजा जावन आशिल्लें स्वरूप खंय आसत आमी आमी ह्या संवसारांत आसा ती मटिरियल वर्ल्डांत.
खंयच्यान तसं ती आमच्या संवसारान तू एक देह मेळ्ळें आसा कशी एक जेलान तूं युनिफॉर्म मेळटा तशी आमकां पुरा जनाक हें देह मेळ्ळें आसा एक युनिफॉर्म मेळ्ळें आसा आनी खंयच्यान आमी बांदून आसा ती हे तीन गुणान बांदून आसा ती आनी खंयचो प्रभाव आमगेर वयर आसा कालाच प्रभाव आसा काला प्रभाव आलेकारी पुरा जत्ता आसा आनी कोण न्यूट्रल वेन आमकां कसं केलें ताचे आमकां रिवॉर्ड पनिशमेंट मेळटा आसा परमात्माची उपदृष्टा हनुमंता म्हळ्यार देव परमात्मा जेवन पळयता आसत आनी तांगेले कसं कसं कार्य लेखारी देव तांगेले जीवन मुखार सुन तांकां ताचें फल मेळटा आसत कसले विशय कोणाक निपोवचे जावचे साध्य आसा जाल्यार देवा दोकून निपोवचे जायना एक काळी मोई अमासा रात्रेन तूं काळखान तूं काळे फातरार बसल्यार कोणाक दिसचेच ना देवा दिसता म्हूण सो त्या प्रकारारी देवा दोकून कसं निपोवचे जायना आनी त्या लेखारी पुरा आमगे लायफान कसं की पुरा जत्ता आसा ते देवाले म्हणटात पळय उपदृश्टा म्हणटा देवाल सँक्शनान जत्ता आसा म्हूण आनी ते न्यूटनालें थर्ड लॉ आशिल्लें पळय एवरी ऍक्शन एज अ इक्वल अँड ऑपोजीट रिएक्शन सो त्या लेखारीची म्हणटात पळय कसं आमी ऍक्शन करता तें ताची रिएक्शन येता आसता तेंचे एक सीड प्लांट केल्यार आंब्या झाड घाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळान आंबो येतलो म्हळ्यार कसं एक कार्य करता ती ताची लेखारी हें फल मेळटा आसता सो आतां आमी हें एक पॉयंटार आमी पळयता डिस्कशन की आतां एक एक बंदा सांगतात पळय भाग्यवाद और कर्मवाद की हाचेर आमी एक सेशन एक 2 मिनिटां खातीर आपास आमी तुमी येस ऑर नो म्हण येता की म्हणटात पळय आमकां म्हणटात पळय ऑलरेडी आमगेलें भाग्य जावन मुखारसून कसं जातलें म्हणून आमकां कसं चेंज करूं शकता की ना सो तुमी येस ऑर नो म्हण येता की आमगेलें भाग्य आमकां चेंज करूं शकता की करूं जायना तशें जाल्यार की ऑलरेडी पुरा डेस्टिनी न्हू भाग्यान बरयलें जातलें म्हणून तो आमकां करूं शकता की करूं जायना येस की नो म्हूण टम टायप करीत 2 मिनीट पळोवया कसं रिॲक्शन्स येता म्हूण पळय ओके नो नो येस खंय ओके ओके येस येस ओके ओके डेस्टिनी आसा चेंज करचे साध्य आसा येस येस करूं शकता एक एक जण सांगता ती नो सो पळोवया आनी कसं आन्सर्स आसा की वी कॅन चेंज ओके ओके सो दोन्ही टायपाचे ओपिनियन्स आसा ती की चेंज करूं साध्य आसा चेंज करूं साध्य येना देवान चेंज करूं येता म्हूण तशी आसा ओके तसं आमी पळोवया आता ह्या विशयान चड टायम स्पेंड करूया कसं एक विशय जाता कसं एक इव्हेंट जाता कसं एक ताचेर कशें रिस्पॉन्ड करचें तें आमगेलें फ्री विल आसा करेक्ट ते इव्हेंट आमी कशी रिस्पॉन्ड करतात तें फ्री विल आसा आमगेलें रिॲक्शन खंयचे एक एक्शनाक आमी रिस्पॉन्ड करतात पळय तें फ्री विल तें आमगेलें स्वता चॉयस तें आमी कशी रिॲक्ट करतलीं म्हणून आनी देव केन्नाय तातूंत इंटरफियर करना हें आमकां देव पळय कशी स्वराट जावन आसा तशी आमी देवा अंश म्हळ्यार आमकां एक कशें की एक फ्री विल आसा ऍट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमी कसं आमगेलें नेक्स्ट कसं करतात पळय आमी तें एक म्हणटा पळय आमगेलें हातूंत एक लिमिटेड चॉयस आसा ऑल्दो आमी इन्फ्लुएन्स्ड आसच्या पुरो ती जाल्यार आमकां कसं की एक चॉयस आसा सो आमी एक चॉयस आसा आनी मागीर आमी तें एक्शन कसं घेवची डिसिजन घेतात पळय ताजेन आमगेलें भाग्य क्रिएट जाता फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां बँगलोर आसत म्हूण लेखया आतां आमकां दिल्ली वचका की बॉम्बे वचका ते आमगेले चॉयसीस आमी टिकेट बूक करीत ते आमगेले चॉयसीस टिकेट बूक करून एअरपोर्टा वचत आमगेले चॉयसीस आत्ताय आमी डिसायड करीत वचकी नाका म्हूण सिक्युरिटी क्लियर जालें एअरपोर्टांत प्लेनार वचून बसलीं ती आत्ताय पक्कने चॉयस आसा देंवका की ना मात एक पंता ते प्लेन टेक ऑफ जालें सुद्दां वाऱ्यार उडले सुद्दां मागीर आमी सांगू जायना रिक्वेस्ट करूं जायना पायलटा की बागील ओपन करी म्हाका तो कूड म्हूण जायना तें तशींची टील अ सर्टन पॉयंट पळय खंयच्या विशयांत आमकां चॉयस आसता जाल्यार ताजे नंतर आमी केन्ना चॉयस करता ती आनी मुखारसून वता ती त्यान मागीर आमगेलें तें एक म्हणटात पळय एक प्रकार भाग्य जाता म्हूण सांगितलें तें चेंज करूं जायना सो वी हॅव द चॉयस
आम्ही कशी डिसिजन्स घेऊन आम्ही मुखारसून कसं करू येतं. ऑफकोर्स फुडेच डिसिजन निमित्त आम्ही ऑलरेडी एक पर्टिक्युलर सिच्युएशनात आसत ती, जाल्यार मुखारसून कसं करता ताचे डिसिजन आमगे लागता आसता, जाल्यार आमी खंयच्या वयर एक्शन घेवन मुखार सरता ती, तेन्ना आमगेलें तें भाग्य क्रिएट जाता. खंयचे एक चांग रोड असल्यार एक पण एक्सिडेंट जाता, कसले की तो ड्रायव्हिंग सम करना, रूल्स एंड फॉलो करना अशी. आनी एक पण आमी पळयत की रोड भारी वायट आसा, जाल्यार तो चांग करून ते ड्रायव्हिंग करता, तेन्ना ताणें हागूर कोन्न तो ते रोड सम नासल्यार वयता आनी देखून तो पार जाता म्हणून सांगयता. सो आमगेलें हें एक विशयान तूं बारीक व्हड विशय खंयचे भगवद्गीतांत तो आमकां सांगता की आमकां देवान वयर एक विश्वास आसूं का. सुहृदम सर्वभूतानां, देव आमगेलो शुभचिंतक. आनी आमगेले ग्रेटेस्ट विकनेस म्हणटात पळय, की देव आमकां प्रिती करता म्हूण ताचेर आमकां म्हणटात पळय जावंक आशिल्लें तितलें एक विश्वासू जायना एक एक म्हणटा. ताचे निमित्ताची आमी म्हणटात पळय एक एक म्हणटा डिफिकल्ट जाता. सो ह्या पॉइंटार आमी पळयत की खंडिताची म्हणटात पळय चॉयसीस आमगेले भाग्य क्रिएट करचें, जाल्यार आमी एक सर्टन एक्शन्स घेवन कसं मुखारसून वतात पळय, तेन्ना ते आमगेले एक म्हणटात पळय भाग्य क्रिएट जाता. सो ते आमगेले वैरी आसा म्हणून आमी पळयत. नेक्स्ट रिलेटेड पॉइंट आमी पळयत. सो कर्मांत आमी पळयत की 3 टायमाचे आसतले. आतां आमी 2 विशय आज कव्हर करुया. कर्म, विकर्म, अकर्म. अकर्म नेक्स्ट टाइम पळोवया आमी. कर्म आणि विकर्मा वयली थोडे आज कितले नेक्स्ट 10 मिनिट्स खातीर डिस्कशन करूया. कर्म म्हळ्यार एक प्रकार म्हणतात पळय कसं एक लायफांत करची कर्तव्य, इवन कसं चांग कसं कार्य करतात आमी, रुटीन आमगेले कसं ड्युटीज आसाची, इन्क्लुडींग वेलफेअर वर्क, ते आमी पुरा पळयत. एक लेखार आमी पळयत की तें कर्मची. विकर्म म्हळ्यार कसं विंगड जना पात दिवचें, कसं एक प्रकार हें करचें आनी ताचे निमित्त आमकां मुखारसून कश्ट जाता, पास एक म्हणटात पळय कश्टाचे जन्म मेळटा आमकां, तसोच पुरो. आनी अकर्म म्हळ्यार कसं एक रिएक्शन ना. आणि त्या अकर्माच कसं त्या पुरा भगवद्गीतेत सांगिल्लें आसा सत्यम, शौचम, दया, तपः असं पुरा चांग विषय. आता आमी ह्याच एक विषय पळोवंक जाल्यार आमी पळयत की एक काणी आसा. अ, अ, एक एक व्हड म्युझिशियन आशिल्लो पोलंडाचो, आनी तो अमेरिका वता म्हणून सांगिल्लें आसा. अमेरिका वताना ताणें खंयचे एक ताका युनिवर्सिटीन स्टुडंट्स तें ऑर्गनायझेशन आसा पळय, ताका ते स्टुडंट्सान आपयलेलें. तो पोलंडा तकून ते परफॉर्मन्स दिवच्याक अमेरिका ते चमकलो. आनी तागेलो खर्च कितलो आशिल्लो म्हळ्यार त्या टायमार $2,000 की मस्त वर्साच फुडलो विशय. तेन्ना मात ते स्टुडंट्स न्हय, तांणी लेखिल्लें की तांकां फंड्स रेज करूं जाता म्हणून. तो स्टुडंट्स आसलो तो इन्चार्ज कोण आशिल्लो तो चल्लो, तो सांगता की तुगेले रिक्वायरमेंट आसा $2,000, आमी तुका सांगिल्लें मागीर की तुका इतले दुड्ड दिता ती म्हणून. जाल्यार आमी पुरा कोण आमगेली युनिवर्सिटी बजेटान मेळ न्हू. म्हाका भारी दुख्ख जाता असं सांगच्याक की आमकां $1,000 मात दिवचे जाता तुका म्हूण. जाल्यार तो खुशेन तागेले परफॉर्मन्स दिता. आसो $1,000 जाल्यार $1,000 तुमी स्टुडंट्सान ट्राय केलें न्हू आनी तें जाता म्हणून. म्हळ्यार कशी तो एक छान बिहेवियर करता आनी त्या स्टुडंटानय छान रुपार एक्सप्लेन केलेले निमित्त तो एग्री जाता म्हणून. तशींच आमी एक विंगड काणी पळोवया. तांचे पोलंडांत तो कोण प्रेसिडेंट आसता पळय, तो प्रेसिडेंट म्हळ्यार तो म्युझिशियन कोण आशिल्लो पळय, तोच मुखार पॉलिटिक्सा वचून पोलंडा प्रेसिडेंट जाता. आनी मागीर ही वर्ल्ड वॉर जाता. वर्ल्ड वॉर जाताना कोतास की जर्मनी हिटलर अंडर आसतना आनी तांणी पुरा डिस्ट्रॉय करता ती. ते पोलंड एकदम डिस्ट्रॉय जाता तो म्हळ्यार मस्त सकयल नाश जाता पोलंडांत. आनी ते वॉर एंड जाता म्हणटात पळय तांगेल्या खावच्या पिवच्या कसं ना, तांकां सहाय जावंक आशिल्लें. आनी तांतूं पुरा पशी तेन्ना पॉवरफूल नेशन अमेरिकाच आशिल्लें. तेन्ना पोलंडाचे प्रेसिडेंट अमेरिकाचे प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट पेटयत खंय की कसं कोणी कोर न्हू, आमकां टेम्पररी तुमी सहाया खातीर सामान पेटोवका, आमगेल्या जनाले खावच्या पिवच्याक म्हणटात पळय राबच्याक जाग ना, तसले अवस्था जाल्यार तुमी कसं कोणी सहाय करूका आमकां म्हणून. आनी कुडले म्हणटात पळय विथीन ಸ್ವಲ್ಪ दिवस भितर ते सगळे कंट्री कसं कसं जावं ते अरेंजमेंट अमेरिका देखून जाता म्हणून. आनी तो एक ताचे टू पर्सनली एक अमेरिकाचे प्रेसिडेंटाक लेटर वयत पोलंडा प्रेसिडेंटा खातीर की हें म्हाका थँक्यू तुगेले खातीर म्हणून. आनी तो प्रेसिडेंट सांगता की हांव आजीक विसर न्ही, तेन्ना हांव तुका तो स्टुडंट युनियना कोण हेड आशिल्लो पळय, कोणाक दुड्ड दिवचें जायना आशिल्लो, तो आतां अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जाला, प्रेसिडेंट हुवर म्हणून. रियल स्टोरी.
सो आमी पळय येता की ते म्युझिशियन कसं की एक चांग कार्य कोण चांग स्वभाव दिलेलो ते खंयची टायमार ताका मुखार सून ताचे फल मेळ पळय म्हणून सगळे देशाक ताचे फल मेळ्ळे. सो आम्ही पुढे येतं की मस्त सगळे विषय असतात आम्ही पुढे येतं की आम्ही खंयचे एक कोणी एक फार्मर आसच्या पुरो तो अरे कोणी आम्ही कसं एक झाडां घालता ती नारळा झाड केल्लें ते नारळ येवचे एक दिवस भितर येतवे ते झाड व्हड जावका ताच्या मुखारसून नारळ येता तशी आम्ही पुढे येता मस्त सगळे आसच्या पुरो की फल कितकी वर्स कटल्यान लागता ताका आंब्या झाडाक आंबे येवचे का अशी फुडले येना ते तशींच आमी सगळे लायफान तूं आमी कसन कसन कार्य करता आसतात कसन कसन कार्य करता आसतात सल्पाचे एक एक झाड अशी असता की ताचे फल कुडले मेळटा 5-6 म्हयने भितरची एक एक वर्स कटल्यान लागता तशींच आमगे मस्त सकट आमी कार्य कसन करता आसतात पळय ताजे फल आमकां बेगी मेळचे पळय जाल्यार एक एक कार्य अशें असता की आमकां ह्या जन्मांतू न्ही ताचे मुखार वयल्या जन्मांतूय मेळचे पळय ताका आमगे लायफान तेताना पळय खंयची एक घरांत येता ती अचानक आमगेले एक पण लायफान कसं की आमगे लोक चांग जाता आमकां दिसता अरे हांव अशें कसं नाही कर न्ही हें कशें जालां बा मेगेलो तूं तशींच उपरट येतात एक पंत आमी कांय कर नातल्यार आमकां कसं की दुख्खा विशय येता सो हें पुरा कसं की म्हणटात पळय आमी पुरा कसं कसं एक एक कार्य करता ती ते एक बीज घाल्या मणकेची खंयची बीजाच फल केन्ना मेळटलें ह्या जन्मांत तूं मेळटलें की मुखावेल्या जन्मांत मेळटलें की तें आमकां सांगू जायना सो ह्याच रिलेटेड टॉपिक्स आसा आमी नेक्स्ट सेशनान तूं मुखारसून आनीकय डिस्कस करुया एक म्हणटात पळय एक स्वल्प विशय आसता की आमकां इन्स्टंट करपाक मेळटा स्वल्प विशय आसता आमकां ताजें डिलेट करपाक मेळटा सो ह्या सेशनाचे आमी नेक्स्ट टायमचे डिटेलान स्वल्प आनीकय एग्जाम्पल्स पळोवया कर्मा विशय आनी आमी पळोवया की एक एक पण ते इंडिविज्युअल लेवलार ते कर्म तांकां मेळटा आणि एक एक पंत आम्ही पळय येता कलेक्टिव्ह लेखार मेळटा आमी पळय येता एक एक पंता गोत आसता न्हू की एक एर क्रॅशान तूं पुराजन ओट्टू मेळटा ते तांणी तांगेली मृत्यू ओट्टू जाता म्हणजे तांगेली कसं की ते कर्माक फल एक पंता पक्व जावन तांणी ते समया लेखार तांणी ओट्टू वयली ती म्हूण पळयत आतां सुनामी जालेली तेन्ना आमी पळय येता की ते बीचार बशीन कितलीं जण गेलीं ती जाल्यार समुद्रा भितर कोण तो स्कुबा डायव्हिंग करता आशिल्लो तो वांचून व्हरलो सो कोणा लोट्टू कशी जाता हें भारी कर्माची फिलॉसॉफी असं म्हणटात पळय भारी कॉम्प्लिकेटेड आसा कारण तुका कसं फॉर्म्युला जावचें ना इतली कॉम्प्लिकेटेड की देव वय सांगता की म्हणटा पळय अर्जुनाक हें भारी कॉम्प्लेक्स हें सादारण म्हणटा हें कळना म्हणून जाल्यार आमकां हें एक ताचें बिग पिक्चर मेळटा म्हणून वूंब टू टूंब म्हणटात पळय आमकां एक भायली दृश्टीन पळोवचें मेळटा आनी ते कर्म म्हणटात पळय हाची अंडरस्टँडींग आयल्या आमकां लायफांत एक फिलॉसॉफी मेळटा कशी हजारो वासरू असताना ते गाय तागेले चार्ड ते गाय तिगेले वासरू ते हजार वासरू मध्ये वे ते आयडेंटिफाय करतले तशीच खंयी कसं नासलें ते आमगेले कर्म आमकां सोदून येवन आमकां ताजें फल दिता म्हूण सांगिल्लें आनी कशी आम पडटा पडटा पळय चुकून पडटाची ताची आमकां गोत ना म्हूण सांगू जायना चुकून पडल्यार कसलें की आतां रेल्वे टिकेटार तुमी सेकंड क्लासाचें तिकेट काडून फर्स्ट क्लासा वचून बसले री आनी तो कोण टी सी येता आनी ताका सांगल्या री की म्हाका गोत नाशिल्लें म्हूण हें फर्स्ट क्लास आशिल्लें म्हणून चुकून आयलें तो टी सी सांगच्या पुरो आसो आतां कळ्ळें न्हय इतलें फायन भरता 5,000 रुपये म्हळ्यार अशी न्हय की आमी गोत नाशी म्हणून चुकून पडल्यार चुकून पडटाचें फल मेळटा आनी आनीक एक आनीक एक क्वेश्चन म्हणटा ती आमी एक चांग कर्म करतात एक वायट कर्म करतात अ, ते एकल्या एकल्या कॅन्सल करता की डेबिट और क्रेडिट म्हणटात पळय तशी जाता की आपास ओपन सेशन करूं येता हाजेर सेशन आमी कन्क्लूड करूया की प्लस मायनस करूयात की स्वल्प चांग केलें स्वल्प वायट केलें येस ओर नो म्हणून टायप करूयात ओके दोन आन्सर आयले नो म्हणून नो 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 हरे ओके कृष्णा प्रभु जी रिपीट द क्वेश्चन अर्जेंट क्वेश्चन असं की आता मी चांग काम करता ती कसं हाँ आमगे चुकून पडटा ती डज दॅट कॅन्सल इच अदर डेबिट क्रेडिट जाता स्वल्प चांग काम केलं स्वल्प हें केलें सो प्लस मायनस जाता की दॅट इज द क्वेश्चन ओके नो नो नॉट एट ऑल नॉट एट नो ऑल प्लस ओके माइनस नो ओके नॉट एट ऑल करेक्ट तुम्ही सांगची पुरा जेन्ना नो म्हणलें भाई करेक्ट म्हणजे एक एक पंथा ते जेन्ना मिसअंडरस्टँडींग आसता की आतां हांव कशें की एक चुकून पडलो आतां कशें की चांग करता ते कॉम्पन्सेट जातलें म्हणून ना ताजे सेपरेट रिजल्ट मेळटा हाजे सेपरेट रिजल्ट मेळटा ते कॉम्पन्सेट जायना सो आज आमी हांव सेशनात ओके इट्स ऑलमोस्ट 9:30 जालें सर
सो नेक्स्ट टाइम हाजी डिस्कशन आमी चिके आपास करूया. आणि मागीर ऑल दीस भगवद्गीता नॉलेज आमी ते एसेन्स काडलेलें आसा ताची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स नेक्स्ट 2 सेशन्स तू आमी आमी म्हणटात पळय टेक अवे कशें आमी लायफांत कशें अप्लाय करूं येता आणि ऑलरेडी कसं करता असल्यार आमी ताका इवन बेटर कशें करूं येता. सो हे पुरो आमी सेशन्स नेक्स्ट 2 सेशन्स आमी कवर करूया. सो आयच्या सेशना खातीर आय क्विकली रिकॅप आज आमी कशें डिस्कशन केलें. सो आमी स्टार्ट केलें आयचें डिस्कशन की की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन ही आयची डिस्कशन पॉयंट हे आशिल्लें. आमी ते एग्जाम्पल पळयलें की कश्ट पुराजना खातीर आसा. आमी ते बुद्ध स्टोरी आयकलें, ते टेनिस आयकल स्टोरी. मागीर खंयची 5 टॉपिक्स आसा आमी पळयलें. आणि आमी तातूंत 2 टॉपिक आमी पळयलेले की 5 टॉपिक आमी जीवन ईश्वर कवर केलें. आणि आज आमी प्रकृती काल आणि कर्म हाजे वयर डिस्कशन केलें. आमी पळयलें कशी देवाला अधीन जावन आशिल्ली ती दुर्गा देवी प्रकृती ती हे संवसाराची इन्चार्ज. आमी कशी एक सिटीन तू जेल असता तशी देवाल सृश्टीन तो संसार आसा. कोण नियम पालन करनी कोणाक देव म्हूण जावका म्हूण दिशिल्लें आमी तांणी पुरो आमी दुर्गा देवीला अधीन जावन आसत जाल्यार ह्या जेला कोण भायर येवचें साध्य आसा. सो त्या लेकार आमी पळयलें क्वेश्चन. मागीर आमी पळयलें की कशी खंयची कारणान आसा म्हूण आमकां देवाल स्थान जावपाक आशिल्लें इच्छा द्वेश समुत्थेन ताजे आयलें. आनी त्या आमी स्टोरी पळयलें कशी एक सांजचाराक रांदप करपाक जाल्यार हांव कसं एक टॉय सेट दिता खेळणी सामान तशी आमकां देवान हो संवसार कोण दिलेलो आसा. चाहता म्हाका विसर तूं कशें तुगेलें इतलें करता जाल्यार कर ही म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना. सो त्या लेकर आनी कशी जेलान तूं मस्त युनिफॉर्म आसता तशींची देवानी 84 लायक टायप्स ऑफ जन्म आसा योनी केलेले आसा. आमी आमगेले कर्म आनी इच्छा लेकारी आमकां हे युनिफॉर्म मेळटा हे जेलांतू. मनुष्य जन्मांत मात आमगेले चॉयस आसा. नेक्स्ट आमी हे प्रकृतीच पळयलेलें कशी जेलांत तूं चेन आसता तशींची देव आमी हे रजोतम आनी सत्वगुणान बांदून आसा ती. आणि त्या लेकार आमी त्या प्रभावारी कसनेपुणी कार्य करता आसा ती. आणि आमी हे कॅल्क्युलेशन पळयलें संवसारांतू की आत्तां आमी कलियुगांत आसात म्हूण सांगिल्लें. हे कलियुगाचे 4,32,000 इयर्स जात 5,000 वर्स जालें. तशी आमी पळयलें हे 4 युग जाल्यार म्हणटात पळय असल एक महायुग तसले एक महायुगात इतलें पण ताजे इतलें मन्वंतर जावन ते एक म्हणटात पळय असल 1,000 महायुग जाल्यार ब्रह्माल 12 दिवस. आणि ते ब्रह्माल 12 दिवस न्ही 12 घंटे तसले तितली उर तागेली रात्री. आणि ब्रह्माल आयुष्य 100 वर्स के आणि ते 100 वर्स महाविष्णूले एक श्वास म्हळ्यार देवाल महिमा देवाल हें पुरो कॅल्क्युलेशन आमकां कल्पना भायर आसा जाल्यार आमी पळय येता की हे कालाच प्रभाव म्हूण ताका आमी आमी हें पळयलें कशी काला प्रभावारी आमकां आमगेले रिजल्ट्स आमकां कशें मेळटा समोहम सर्वभूतेषु आमकां. आणि देव कशें म्हणटात पळय कशी एक जज इम्पार्शल आसता आमगे कर्मा लेकार आमकां मेळटा अशी देव कोणाले खातीर पार्शल ना. परमात्मा जावन तो हनुमंता उपदृश्टा तो पुरो ऑब्जर्व करता आणि तांगेल लेकारी ते मेळटा. सो आमी 5 क्वेश्चन्साचे आन्सर पळयलां की आमी आत्म जावन आसा ती आमी खंय आसा ती मटिरियल वर्ल्डांत संवसारांत आसा ती खंयच्यान आसा ती आमी हे एक शरीर धारण केलेलें आसा आमगेले कर्म आनी इच्छा लेकारी आमकां शरीर मेळिल्लें आसा आमगेली परिस्थिती आसा. खंयच्यान बांदून आसत आमी त्रिगुणा माया शक्तीन आमी बंधन करून आसत. खंयचे प्रभावार मुखार सून वता आसा ती काला प्रभावार. आणि कोणाल सुपरविजन अंडर हें पुरा चलता आसा परमात्मा जावन आसा तो पुरा पळयता आसा. मुखार आमी पळयलेलें ते भाग्य अशें की खंयचे पॉयंटारी आमगेल्या चॉयस आसा कशें करता म्हणून मात आमी ते चॉयस केले चित्ता मागीर ताची भोगूंक. सो त्या लेकार आमी पळय येता की आमगेले एक अप टू एक पॉयंट आमी ते एग्जाम्पल पळयलें खंय वचका डेस्टिनेशन ते आमगेले वयर आसा बॉम्बे वचका की दिल्ली वचका की जाल्यार एक पण प्लेनार बसून ते टेक ऑफ जाल्लें तेन्ना आमकां ते आमगेले डिसिजनाचे कॉन्सिक्वेन्स ऑलरेडी आमकां मेळचे सुरू जाता. सो तें आमगेलें भाग्य जाता. सो एक लेकार आमी पळय येता त्या प्लेनार आसतना आमकां चेंज करचें जायना जाल्यार आमकां आमगेलें भाग्य क्रिएट करचें आसता. आणि आमगेलें आमी टायम लायन पळय येता हें आमगेलें म्हणटात पळय हें जन्माचें हेंच एक 10 वर्स 20 वर्स आमगेले विंगड विंगड एज अशें पुरो 50 वर्स 60 इयर्स हें जन्माचें न्ही हें मल्टी लायफ आमगेली टायम लायन आसा. कितले की जन्मा देखून कसं करून आमी ह्या परिस्थितीन तूं येवन पाविल्लें आसा ती म्हूण पळयत. सो लास्टार मागीर आमी ते विंगड विंगड टायप ऑफ कर्म पळयलें छान कर्म विकर्म. आणि आमी नेक्स्ट टायम आमी हे कर्माचे डिसिजन चिके मुखार व्हर न्हू
मागीर अकर्म म्हळ्यार कशें न्ही, आनी हे भगवत गीता नॉलेज आमी प्रॅक्टिकली कशी अप्लाय करूं येता ताचेर आमगेले नेक्स्ट 2 सेशन्स आसता. सो हांगा कंक्लूड करता. धन्यवाद. काही चुकून पडला आसल्यार तुमी क्षमापण करून कोणाक क्वेश्चन क्विट करपाक जाल्यार करूं येता. कोणाक खंयचे कॉमेंट्स वा कसले डिस्कशन पॉयंट्स असले